वेंचणुको जशे जशे लागीं पावत आयल्यात तशे तशे दर एका मतदारसंघात रंग बदलपाक लागला। आयतारा मोगो पक्षान 3 नव्या उमेदवारांनी एंट्री मारली। बाबू आजगांवकारान काँग्रेस पक्षाक राजीनामो दिवन मोगोन प्रवेश घेतलो। तांच्या बरोबर आमदार नरेश सावळ आनी बाळू फडके मोगोन भितर सरले। बाबू पेडणेच्यान जाल्यार फडके म्हापशेच्यान वेंचणूक लढयतले। आमचे बाप माजी मंत्री माजी आमदार पेडणेचे आज मोगो पक्षात प्रवेश करता त्यांचे तसेच बाळू फडके हे बी प्रवेश करता त्यांचे हांव स्वागत करता। मोगो पक्षाची प्रतिमा ही क्लियर आसा। हांव तुमकां सांगूंक सोदतां, सरकार टिकोवपा खातीर सरकार घडचे खातीर गेले 15 वर्सां मोगो पक्ष प्रयत्न करून गोंयकारांक जी सरकारां येवपाक जाय ती दिली, पूण मोगो पक्ष हो गोंयकाराचो पक्ष, एक प्रादेशीक पक्ष ह्या नात्यान ह्या निवडणुकीत फुडें वता। परत एकदा पक्षाची प्रतिमा उज्ज्वल करची, फुडें व्हरची आनी गोंयांत मोगो पक्षाक परत एकदा 70 बसोवचे अशें सगळ्याच्या गोंयभरच्या लोकांक दिसता। मोगो पक्ष हो प्रामाणीक पक्ष आसा। जो नेतो बहुजन समाजाक घेवन फुडें वता तोच बहुजनाचो लिडर अशें बाबू आजगांवकर हांणी सांगलां। येवपी गोंयचो मुखेलमंत्री सुदीन ढवळीकार आसतलो म्हूण आयतारा बाबू उलयला। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान संजय मनवली। माझी सगळी फॅमिलीच आधीपासून मोगो पक्षा बरोबर आसली। जेन्ना भाऊसाहेब बांदोडकर आसलो तेन्ना पासून माझे वडील सतत मोगो पक्षाक काम करताले। त्यानंतर हांवें काम स्टार्ट केलां, मोगो पक्षाक करपाचें केल्लें। मदीं कितें राजकीय थोड्यो घडामोडी जाल्यो आनी ज्या प्रमाणे एक घडामोडी घडत गेल्यो त्या प्रमाणे एक बदल जायत गेले। म्हटल्यार ह्या काळान दिसून आयलां की गोव्याक खरी गरज आहा ही राजकीय बदल घडपाची। हांव जो म्हणटा तो ग्रासरूट लेवलांतल्यान वयर सरलो मनीस, नगरसेवकांतल्यान आमदार आनी मागीर मंत्री। आज भाऊसाहेब बांदोडकर हेजी जी MG जो पक्ष जो आसा आनी तेजे भितर म्हाका प्रवेश मेळटा हें हांव म्हाजें एक भाग्य समजता। हे राष्ट्रीय जे पक्ष आसा हे गोंयकाराचो पक्ष न्ही हे, आनी गोंयकारा खातीर वावरपी न्ही। हे आमी आमच्या दोळ्यान पळयलां आनी आमी हेंचे भितर काम केलां आनी हें आमकां दिसलां। म्हणून आज आमी ठरयलें की MGची एक ऑफर आयली म्हाजे कडेन आनी आमी सकयल लेवलांतल्यान काम करपी मनीस जो गोंयकाराची भुमीचें संरक्षण करता, जी संस्कृती आमची टिकून दवरूंक शकता, ती एकच पार्टी जावन आसा, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी। मोगो पक्ष ही सगळ्यात गोंयची जुनी पार्टी। तांणी टेनन्सी ऍक्ट आनी मुणकार ऍक्ट केला। मुणकार ऍक्ट आनी टेनन्सी ऍक्ट केल्या नंतर कितल्याशाच वर्सां ही मोगो पक्ष वयर आयलो। ह्या मोगो पक्षाची वाताहत करपा खातीर काँग्रेस पार्टी आयली। मोगो पक्षांतले काही जाण घटक काँग्रेस पक्षांत गेल्ल्यान ही मोगो पक्षाची परिस्थिती जाली आनी आमकां त्या परिस्थितीक लागून वेळ आनी ताळ ठरोवन आमचो रस्तो आमकां धरचो पडलो। आनी जेन्ना आमकां कळ्ळें आतां आमची पार्टी बसली तेन्ना आमी हे डिसिजन आज घेतला। ढवळीकर साहेब, एक आरोप केला गेलाय मुख्यमंत्र्यांतर्फे की सर्वसामान्य नागरिकाला मोगो पक्षामध्ये स्थान दिलं जात नाही, असा आरोप त्यांनी केला। हांव सांगता तेजी रिप्लाय हांव दिता। 2012 जेन्ना पळय मिनिस्ट्री फॉर्म करपाची जाली तेन्ना सुदिनान म्हाका ऑफर दिल्ली, आपूण फाटीं रावता, तुमी आमी दोगूय जाण मंत्री जाया म्हणून। हांवें तें घेवना, कारण जो मनीस सुदिनाक आनी दिपकाक फटोवपाक शकता ते म्हाका इजी फटयतले हें म्हाका खबर आशिल्लें। 2012 म्हाका तेंची चाल कळटाली आनी ह्या खातीरच हांव तेंचेर परत कमेंट करतालो। आता तूं उलयला म्हणटा ते भाशेन उंच वडणीचो मनीस म्हणतो टॉप एजर आहा म्हणून आमी जाल्यार कशेंच मानपाक तयार ना।
उंचवर्णीय जेन्ना बहुजन समाजाक घेऊन वयतात तेन्ना तो बहुजन समाज अशे गोंयकारांनी फूल एक्सेप्ट केल्ले आहा. जो बहुजन समाजा खातीर वावरता तो बहुजनाचो नेतो, तेका आमी उंचवर्णीय आमी म्हणूच शकना. एमजी पक्षाचा एमजी पक्षाचा